हरे कृष्णा सगळ्यांचे स्वागत असा आयचे सेशनान तो भागवत पुराण कोंकणीचे डेमन्स इन वृंदावन लीला आज आमगेलो आसाची दीपा भट माताजी इंडिया तो कोनो तांनी आज एंकर करू वता आसाची ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभुजी. सर्व प्रभुजी आणि माताजी कोटी कोटी दंडवत प्रणाम कोरनो सकनाक स्वागत करता. तशींची आज भागवत पुराण कोंकणी टिमान म्हाका भाग्य दिला एंकरिंग करचे ताचे खातीर हांव तांगेलो आभारी आसा. तशींची उलयताना कसनय चूक जाल्यार सकणान क्षम करता ही विनंती. आता मंगलाचरण सांगून हांव सेशन स्टार्ट करता. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येनं तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने. श्रीवास्यवानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः. माधुर्योज्वल प्रेमाद्य श्रीरूपानुद भक्तिद श्री गौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते. नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुद विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांतहारिणे. नमो गौर किशोराय साक्षात्य वैराग्यमूर्तये विप्रलंब रसांभोदे पादांबुजायते नमः. नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगम वरायते. गौरवीर भाव भूमिस्तं निर्देष्टा सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः. पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याक्षं नमामि भक्तशक्तिकं. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. जयताम सुरतं पंगोर मम मंद मतेर्गति मत सर्वस्व पदांभोजौ राधा मदन मोहनम. दिव्यान् वृंदावरण्य कल्पद्रुमदः श्रीमद् रत्नगारा सिंहासनस्तु श्रीमद् राधा श्रीला गोविंद देव्यु प्रेष्ठालिपि सेव्यमानु स्मरामि. श्रीमान् रासरसाराम्भी वमसी वठ तटष्टितः करसनवेनु स्वेनेर गोपीर गोपीनाथ श्रिये स्तुनः. तप्त कांचन गौरांगी
राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. कृष्णाला वृंदावनांतू लीले सांगताना सकणा ही लील गोत्तस हा कोणाक गोत ना म्हणना जाल्यार ताण कितली लील केल्या, मस्त लील केल्या. बाल बाल असुरा मान तांगेल उद्धार केला ताणे तेमे बालपणारीची अशी ताणे मस्त असुराल उद्धार कोण अस असुरा मान अस ते कोणा खातीरी भक्ता खातीरी. तशी जावन तागे लीला वृंदावनांतू लीला मस्त रुपार आस. कंसान ताका मारूक कितले असुरांक पेटयलेले. फस्ट ताण पुतना पेटयलेले की कृष्णा मारूक की तिणे ताका दूध पिवन मारका म्हण. पण कृष्णाक कळले की ही म्हाका मारू आयली हा म्हण. तशींची कृष्णान तिगेल दूध पिता पिता तिगे रगत तांडून तिका मान सोडले. तशी तृणावर्ताक वय कृष्णा कंसान पेटयलेले. तशी तो सायक्लोना रुपान येवन कृष्णा उपकोण घेवन तो आकाश मंडलांतू धांवन उडलो. घेवन उडलो कृष्णाक. तेन्ना कृष्णान कसं केलें तागेल गळ दांबून ताका कृष्णा सोडच्या जायना तशी जालें. तशी जावन तृणावर्ता धड्डने भुंयचेर पळोवन तागेले वै कृष्णान वध केलो. तशींची बकासूर बबुला रूप घेवन आयिल तो. तेन्ना ते कसं केलें बकनामा असुर तो ताणे कृष्णा वटू फायट केले. ते चोंचेनी कृष्णाक मस्त ताणे हें केलें बाद दिली. पण कृष्णान तागेले लास्ट कसं केलें ते चोंची फाड पिंदून ताजी भितर राबून तागेले देह कंप्लीट पिंदून घालें. तशी त्या बकासुरालो ताण वध केलो. तशींच अगासुरालय वध केलो. अगासूर कशें येयलो अजगरा रुपार आयलो. ताण कसं केलें चेडूं खेळटा आशिल्ली कृष्णाल बालपणाची समंगडी सकट खेळटा आशिल्ली. तेन्ना अगासूर अजागरा रुपार येवन तोंड आ कोन बसलो. तेन्ना तोंड आ कोन बशिल्लें तेन्ना सकट चेडवान कसं लेखलें की गुये भितर म्हळ्यार गुयी आसता आमी गुये भितर वचून खेळया म्हणून. तशी सकट चेडूं त्या गुये भितर चमकली ती. तेन्ना ताण कसं केलें गुये भितर चेडवान तरी ताण तोंड बंद करून घेतलें. तेन्ना सकणा कळलें की आमी शिरकून पडली ती म्हण. चेडवांनी कृष्णाल नांव घेवचें सुरू केलें. कृष्णा आमकां वांचय कृष्णा आमकां वांचय म्हण. कृष्णान कसं केलें तागेलें जे बाल स्वरूप आशिल्लें तें व्हड करून तागेले पोट्टांतल्यान पिन्नून तो भायर येवन सकणाक ताणें वांचयलें. तशींची दामोदर लिलांत बरे ताणें कसं केलें यमला आनी अर्जुन हे कुबेराल दोन पुत्र तांकां नारदान शाप दिलेलो. कळ्ळें ताजे निमित्तांनी दोनी वृक्ष जावन त्या नंद हांगेल हांगा आशिल्लीं ती. सो तेन्ना कसं दामोदर लिले भितरी यशोदा मायेन यशोदा वचून ताका बांदून घालेलें. तेन्ना त्या उखळ तांडून वचून त्या झाडा मध्येंतल्यान ते दोनी झाड ताणें भेद करून तांकां उद्धार केलो. तशी तांणी ते उद्धार जावन तागेले कृष्णाक शरण आयलीं ती. तशींची अनेक प्रकारचे असुर तांगेल कृष्णान तांगेल वटू युद्ध करून तांगेल वध करून तांगेल उद्धार केलो. तशी आमकां सकट भक्तांक कृष्णान उद्धार करता. तशींची आमी कृष्णाले गुण केन्नाय लिला आमी सांगता आसता. तेन्ना आज हांव जननी माताजी लागीं प्रार्थना करता की तांणी येवन आमगेले तांकां हांव स्वागत करता आसा की तांणी येवन तांगेल मुखांतर आमी कृष्ण लीला आयकुया अशी हांव तांकां स्वागत करता तांगेलें. हरे कृष्ण. हॅलो हर ग्रेस जननी माताजीले थोडे मटाक म्हळ्यार म्हाका कसले अनुभव ना. हांव सांग तोंडान व्हड लोकांले हें करता सो थोडे तांगेले विशयान सांगता. म्हाका कसले योगीत तिना सांगचें. तशी हर ग्रेस जननी माताजी हांनी
स्पिरिच्युअल नेम तंगेले हर ग्रेस जननी माताजी देवीदासी कार्मिक नेम तंगेले जयश्री कामत तन्नी एच भक्ति राघव स्वामी महाराज हंगे शिष्य His Grace Lakshman Das Prabhuji Bail, His Grace Govind Ramdas Prabhuji, and Her Grace Vilasini Devidasi Hangel Duo. Hangel Don Chaldu preaching on active asat. Commerce graduate Zalel Hani, housewife asat. Hani active management members Mangulurantu, Kudupu Katte, Jagannath Baldev Subhadra Mai Temple Istana, Hantu Tani, Hamka Pretas. Tashi, over to you, Mataji. कसले सुरू कसले श्याम कर हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम दीपा माताजीना चंदकोरनु मंगलाचरण पूरा संगीलस जल्लरी सांप्रदायिक जाऊन एक 3 श्लोकां सांगता। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। प्रप्रथम जावनु आमेगेले गुरु महाराज हंगेले चरणारविंदाक नमस्कार कोरनु तंगेले अनुग्रह मागून घेतस। तशीची इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्रीला प्रभुपाद हंगेले चरणारविंदाक नमस्कार कोरनु तंगेले आशीर्वाद मागून घेतस। आणि अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक आमगेले परम पुरुषोत्तम श्री कृष्णाले चरणारविंदाक नमस्कार कोरनु आजी आमका मानव जन्माचे सर्वोत्कृष्ट फल जावन आशिल्ले ते सत्संग श्रीमद भागवत महापुराणांतले दशम स्कंदाचे अरिष्टासुराले वध म्हळ्यार अरिष्टासुराक उद्धार केलेले कृष्णान ते काणये मुखांतर आमकां आजी मेळटस। आमगेले भागवत पुराण कोंकणी आनी भारी एक लायक डिमन्स ऑफ वृंदावन म्हणून सांगून लायक एक सिरीज सूर केला। भारी खुश जाल म्हाका, मस्त मनावचे असताना श्रीमद भागवत महापुराणांतू आदि मध्यांत कितले नवे नवेची रुची जावन आशिल्ली काणयो येता म्हूण सांगून म्हळ्यार आनी त्या काणयो आमकां मनाक आयकताना नवे नवे विशय मना वता प्रतीपंते ते देखून आमकां एक उत्सवशे एक अनुभव जाता। आनी आमगेले शोक येद्दे न्ही, शोक आर्णव म्हणून, आर्णव म्हळ्यार समुद्र, शोका समुद्र आमगेले सुकून वता म्हणून सूत पुराणिकान 12 स्कंदांतू हे विषय सांगिल्ले आसा। तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवं तदेव शोकार्णवशोषणां नृणां यदुत्तमश्लोकयशोनुगीयते अशी म्हणून सूत पुराणिकान सांगिल्ले आसा। हे वय जावचे काही वय इतले चंद काणी म्हळ्यार सान चेरडाले तुकून ओड प्राय जालेले मानता हृदय ते आस्वादन करियत। आमकां इते ते जायना, एक पंद वाजिल कुडले, 2 पंद वाजिल कुडले आमी
हा वादला ना पुरो म्हण तशी नाही श्रीला प्रभुपादान सांगिलस हे केदनाय वचका म्हणून भागवतांतूय सांगला सदा सेवे श्रीमद् भागवतां कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत हरी हरीन चित्तांतू आश्रय घेवका जाल्यार हे डेली ऐकू कामी श्रीला प्रभुपाद तन्नीची आचार्य जावन तंगेले जीवन शैलीन ते आम्ही पळयत तंगेले पर्सनल सर्वेंट जावन आशिल्ले श्रुतकीर्तीन एक तंगेले अनुभव 2 वर्साचे प्रभुपाद लोट ते एक बुक बरयला व्हॉट इज द डिफिकल्टी म्हणून भारी चंदस ते बुक सಣ್ಣ सಣ್ಣ काणी तंतु एक काणी तुकून अन्य काणी एक कनेक्शन मध्य तुकून कंचे पेज काणवाजे भारी चंद बुक तंतु ताने सांगता ती श्रीला प्रभुपादान केदन टाइम मेळ्ळारी सदय कृष्णा बुक वाज्यंती म्हणून सांगची काही त्यांना त्या बुक त्यांनी बरयलेलं नाही मे तांग गोतना मे कसं असं तंतु म्हणून तशी नाही सदय आम्ही ताजी सेवे करका सदय म्हळ्यार सेवे करची म्हळ्यार भागवत आम्ही डेली ऐकू का तशीची एक पंता श्रुतकीर्ती प्रभून अशी येद्रा बेसून असताना कोणकी ऐकलं ना द्विविध आले काणी वादली काही त्या वेळारी प्रभुपादक या राक्षसाक कृष्णान राक्षसा जीश मारची काणी मला भारी खुश काही समज यशेशी करून चेरडू आल्यावरी हात क्लॅप मारची काय आणि झंगेक अशी अशी मारून हसची काही हा तशी जाव का या राक्षसाक म्हणून सांगून तशी या द्विविधाल काणी सांगताना ते द्विविधाल मांकडार सुमार चेष्ट परा करू असं बायल मनशा पळेल कुडले ते सकड ऐकून हस्तशील काय प्रभुपाद पळोन श्रुतकीर्ती प्रभू भारी खुशेल काय हर दिवस निमगेल काय त्या काणी वाताल मनशाले गी हा वजवे आजी म्हणून जायत म्हणायला काही त्यांनी तशी प्रभुपाद खुश करची की तरी श्रुतकीर्ती प्रभू स्वतःशील काही कंची काणी वच्चे बाजे कंची काणी वच्चे प्रभुपाद हसू का एन्जॉय कर का म्हणून सांगेल ताजी की तरी म्हणून ते वेळारी प्रभुपाद म्हणत काय वाजी कसला वेळ वाईट करता कंची पण वाजी नाही प्रभुपाद चंद कंची म्हणून शोधून वाता त्यान प्रभुपादान सांगली काही कृष्णाल काणी खई तुकुनो काढी तुम्ही रसगुल कंची बागा तुकुनी चाबियंती ते गॉड गॉडची पुराय चंदची म्हणले वय तशी आमका प्रति काणी वाज्युक उत्साह जावका कितली म्हळ्यार ताय एक पंता ये हरिकथस नमे हरिकथे वरीची आमगेले अंगा वृंदावनांतू तुम्ही चमकल जणान पळोवन सुपुरो ते केदारनाथ मागिरी बद्रीनाथ मागिरी गंगे पूर थंय आसा वृंदावनांतूची एक एक संदर्भांतू कृष्णान तागेले अम्माक आनी अन्नाक एक पंता वचका म्हण आशता तेन्ना अम्मान आनी अन्नान कशे बा घर सोडून वच्चे घरले गाय आसा गोरवां आसा ती नाका ते म्हण सांगून तीर्थ स्थानाची कृष्ण वृंदावन आपून हाडता अम्मा हेची बद्रीनाथ हेची केदारनाथ म्हणून ताका दाखोवचे तशीची नैमिषारण्य आसा ते मागीर रामसेतू आसा पुराय आसा वृंदावन ते प्रकार तशीची हांगा हरिकथ कशी जाल्ले तशीची नवद्वीपांतू गौरकथ जाता गौरकथांतूय हांगा मायापुरांतू नैमिषारण्य ते एक विंगड नैमिषारण्य पुरा आसा ते मध्य द्वीप म्हूण आसा थंय एक पंता नित्यानंद महाप्रभून काणी सांगताना अद्वैताचार्याक तांणी सांगिल्लें आसा कसं म्हळ्यार थंय मध्य द्वीपांतू एक पंता गौरकथा जाता काय ते गौरकथा जाताना शिवा कळत काय महादेवा कळताना ह्यो गौरकथा हांव मिस करूनच जमू भारी चंद मो म्हूण सांगून भायर सरत काही कुडले भायर सरताना नंदी वयर बैसून तागेले वाहना वयर बैसून स्टार्ट करताना मुखारी वचना काही आणि म्हाका गौरकथा मिस जाताले म्हण सांगून शीद ब्रह्मलोका वचून ब्रह्मा लेगीन सांगता काही एक पंत तुगेले ते हंस म्हाका दितवे अशी गौरकथा जाता आसा मध्य द्वीपांतू म्हाका ते वचून आयकुचे आसा म्हणटाना तागेले वाहनार बैसून हंसार बैसून शिव उग्गी येवन पावन ते गौरकथा ऐकत काही आजी काही
तेई जागस हंसद्वीप म्हण सांगून थंय हंस वाहन म्हणून हंस वाहन म्हणल्यारी महादेवान हंसार बेसून आशिल्ली एक मूर्ती थंय आशिल्ली ते लोकलायट्साक केलो जणाक पुरा मेळ्ळेले ते वर्सा एक वेळा त्या देवस्थानांतू ताका गंगे अभिषेक पुरा आस तशी ते उत्साह जावका आमकां उत्साह नातील देखून आमका ये हरिकथ की गौरकथा ऐकताना आमकां नवे नवे कसलेही मना वचना उत्साहार ऐकूका आमी आणि सदैव वाजूका आमी पयरी कार्तिकांतू वृंदावनाच्या केल्ली थंय गोवर्धना परिक्रमा कड वताना गोवर्धना वचून ते परिक्रम काढताना प्रति पंते आम्ही उद्धवा कुंडाल्या पावताना ते एक ते देवस्थानांतू एक बाबाजी बेसता तीर्थ दिवचेक ते बाबाजीक पळोवन ते तांगेल पाया मुळा बसचे कितले एक चड जाले एक 10 मिनिट बसचे तांणी ते तीर्थ दिता ती आणि तांकां मेगल पुतान पायन चिरडूचे आसा बाबाजी कसले पुणी सांग म्हणचे ताणे त्यांना ओल्ड खंय तुकून तुम्ही इस्कॉना तुकून वे तुमगेल प्रभुपाद वेस्ट आवच्चे के पुडांगा इलो येवन तेन्ना हांव सान आशिलो हांगा उद्धव बिहारीले तीर्थ पुरा घेवन हांगा आशीर्वाद निमगोन शंकरलो तशी तो सक्सेस जालोलो म्हण सगळे ताण सांगचे हे पंत वताना ताना ते जागेर ताण बेसून तीर्थ दिवचे कडेन ताका फोट दवरला तशी ಕೂಡ್ಲೆ ಮಿಗಲ್ ಪುತ್ತಾನ ಸಂಗ್ಲ ಬಹುಶಃ ಹನ್ನಿ ನಾಂತ ಕಿ म्हणा शरीर त्याग केला की म्हणून तशी आम्ही सुमार वेट केले ते एकला आशिलो शेखर तशिलो तागेले निमगेले बाबाजी वय मिगेला आनु म्हणले त्यांनी त्यांना मिगेल पुत्ता निमगेले कशी तांगेले अंती जाली म्हणून सांगतवे म्हणताना त्यांनी म्हणलेले त्यांनी तांगेले जीवन अंतू 2100 पंत भागवत वत्ता म्हणून म्हणाले किलकय तशीची 21 टाइम्स बाक येशील कय तशी म्हणताना त्यांनी म्हणाले कय आव आणि मस्त काळ काणा पुता म्हणून सांगून एक इक्र दीस की हंतलार आशिल्ले कय ताप येईल कय ताप येईल नंतर ते मरचे दिवस त्यांनी म्हणले की म्हाका नेलारी नितकरेंती म्हणून तशी हंतलार तुकून काणू तांका मांचेर तुकून काढणे नेलार गेली कय घालू मागीर पुरा तीर्थ दी म्हणले राधा कुंडा तीर्थ मागीर हे उद्धव कुंडा तीर्थ पुरा तोंडा घाली कय थंयची हगोर शरीर सोडले कय त्यांनी म्हळ्यार हांव सांगची कसं म्हळ्यार 2100 पंत श्रीमद भागवतम वच्ची म्हळ्यार साधारणाक काम न्ही इत्तेक त्यांनी ते भायर सरले इथे त्यांनी ते वात संती तितले रुची मेळ्ळा तांकां हे हांव ते सांगिल्ले श्लोक रुचिरम नवम नवम ते त्यांनी अनुभव करत आशिल्ले ते देखून त्यांनी वात आशिल्ले कसले रुची नातिले कसले एक प्रयोजन नातिले कोणी कसले वेरी वेरी अपास वपास तेच करना ते देखून वची आमगेल गोपी गीतांतू सांगला कसं म्हळ्यार तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना तव कथामृतम ये हरिकथ म्हळ्यारे भागवतांतू आम्ही वाचचे ते साक्षात अमृत ते अमृताकन तक्का व्यत्यास ना म्हणून अंग गोपी सांगत संती आणि कितली म्हणल्यार ताय हे प्रति एकलेकय आम्ही एक विचित्र विषयांतू कसं म्हण पळयत म्हळ्यार प्रति एकलेकय तांका एक साधन म्हण आसता पुरा साधन तांका खुश असना ಕೆಲವು ಜನಕ प्रसाद करचे एक भारी खुशी ಕೆಲವು ಜನಕ तीर्थ जागे वचून तीर्थ स्नान करचे ಕೆಲವು जन परिक्रम काढचे अशी विंगड विंगड नमुन्याचे एक साधन प्रति एक साधक तंतंगेल वर्ण की आश्रम की ಒಂದೂನು
तांकां एक इच्छा आसता ताजे वयर चड इन्क्लिनेशन आसता जाल्यार एक विचित्र विशय कसो म्हणल्यार सांज चेडू तुकून व्हड प्राय जाल्यार जणांकय काणी म्हणल्यार भारी खुशी हरिकथा म्हणल्यार ते साक्षात अमृत म्हणून तांतून मना वता मुमुक्षु जावो उच्च कोटीचे सिद्ध जावो मुमुक्षु जाल्यार ताका ते हरिकथा आयकता आयकता ताका कसं जावका ते ताका कसं तो एन्क्वायर करता आशिल्लो ते ताका त्या काणयेंतल्यान मेळटा आनी महात्मा जाल्यार व्हडना नारद मागीर चतुश कुमार कोणेय जावते तांणी आनी अपोस ते काणी म्हणल्यार तांकां तांगेल प्राणाची जीवन काणी तांणी ते काणी आयकून 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 नित्य आयकून ते लिलेंत प्रवेश करता आनी विषयी जीव जाल्यार कसं करता विषयी जीव तांकां हे काणी आयकून मना वता कसं म्हणल्यार हांव इतली काळ संवसारांत पदे पदे प्रति एक स्टेपांत पदम पदम यत् विपदाम न तेषाम ब्रह्मान सांगले बरे हांगा प्रति स्टेपांत डेंजरस म्हणून तांकां हे काणी आयकल्या नंतर कळटा कशी एक उदाहरणाक एक दूध पाकोवन दवरला म्हणल्यार दाट दूध घाल न्हू लायक बासमती तांदूळ घाल न्हू कुंकुम केसरन घाल न्हू एक दूध पाकोवन दवरला म्हणटाना एकल्यान खाता आनी आनी एकल्यान येवन सांगली म्हणल्यार वयर अयो खतास वे तूं म्हणून कितें जालें केलें रे अयो हांव पळयलेलें कोणेय नाशिल्लें ते कोर न्हू बंद करून दिसता एक दी व्हडताचे वयर तुमून वचून अशें तोंड घाल न्ही समज घालचे भितर हांव धांवडेल ताका म्हूण सांगल्यार त्या खताल मनशाक मागीर ते खावचेक भूक आसता की कितले चांग जेवते इच्छा आसता की भूक आसता की ना तशीच एक विषयी पुरुषाक ता इतली काळ कसल नमुने विषय उरलो नाशिल्लो खंयचे विशया भितर आशिल्लो ते विषय विषतुल्य म्हणून कळले नंतर ते बोध जाताची मना गेल्यार मागीर तो ते आयकना ताका ताणें हे हरिकथा भागवत आयकूका कृष्णा काणी आयकल्यार ताकाय चांग तशी प्रत्येक लेवलार आशिल्ल्या जणाक प्रत्येकलाकय हे काणी दवाल काणी लायक ते देखूनची तांतू सांगला शास्त्रांत तद्दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघाचानम न दुर्दिनम कंच दीस वायट मोड पावस आशिल्ले दीस वे न्ही ते यद्दिनम कृष्ण सल्लापम कथा पीयूष वर्जितम आम्ही पायी गम्मत बीचार वच्या ते भारी गम्मत उत्सवच म्हणून लेखून सकाळी उठून पॅक पुरा केलं सगळे दिसाक जाय जाल्यार वस्त खावचे का उदक पुरा दवरून घेतली नंतर 10 घंटे म्हणटान गे मोड येयले पावस येयले म्हणटाना आमी कसं सांगचे छे आयचे दिसू गेले आयचे दिसू गेले म्हणटान ते न्ही काही खंयचे दीस पावस येईल की भायर भोंवचे वचे जायन की ते दिसू दुर्दीन नाही काही खंयचे दिसू आमकां कृष्णाले काणी आयकूचे मेळ्ळी की ते दिसू आमगेले दुर्दीन म्हणून शास्त्र सांगतस ते देखून आज आमी अरिष्टासुर काणी आयकूच म्हण लेखला ते देखून ते आयकुयात अरिष्टासुराले काणी दशम स्कंदांतू 36th अध्यायांतू येता 36th अध्यायांतू हांगा कसं म्हणल्यार भागवतांतू दांचे स्कंद कृष्णाले लील येता दांचे स्कंदांतू एका तुकून 5 अध्याय ताई कृष्णाले जनन मागीर संची तुकून 40 अध्याय ताई कृष्णाले असुरांक जीश मरचे आमगेले भागवत पुराण कोंकणीचे सब्जेक्ट डिमन्स ऑफ वृंदावना अंतू शुकदेव सांगता अत तर्ह्यागतो गोष्टम अरिष्टो वृषभासुरः
महिं महाककुत्कायः कंपयन् कुरवीक्षताम्. एक दिसू कृष्णानं गोपी सालोट्टू विष्णु पुराणांत सांगता ती कसं म्हणल्यार रास खेळया म्हणले किलके तेसू रास खेळया म्हणले किल तेसू अरिष्ट असुर येत काही अरिष्ट इतक म्हळ्यार कंसान पेटोवचे गायेक प्रीती कृष्णाक प्रीती गाय ते देखून गायेल रूपारी गाय म्हणल्यार प्रीती नव्हे ते देखून आपण बैलाल रूपार येता म्हण सांगून बैलाल रूपार येत काही येवन रंभमाणः करतरम पदाच विलिकन् महिम उद्यम्य पुच्छं वप्राणि विषाणाग्रेण चोदरन तगेले पय्यान ते न्यायालयशी गष्टीत काही गष्टून रंभमाण म्हळ्यार हंगे प्रभुपादन सांगला बेलोड म्हळ्यार एक भिवोची नमन शब्द करता पळय गाय पुरा तशें करून भिवयत काही जना पुरा किंचिन किंचिन सक्रन मुंचन मूत्रयन स्तब्धलोचनः यस्य निर्हादितेरांग निष्ठुरेण गवाम नृणाम. आणि कसं करत काही ते पायू नेला अशी करून गष्टीत काही गष्टून तेही मुत्त काही आणि शाण घालत काही त्या शब्दाक कसं जात म्हळ्यार थंय आशिल्ले गायेले मागीर बायल मनशाले पुरा गर्भस्राव जात काही पळय पतंत्य काल तो गर्भाः स्रवन्ति स्म भयेन वै निर्विशन्ति घनायस्य ककुद्यच्चल शंकयाम. हे शब्द ऐकून ते बायल मनशाल पुरा गर्भस्राव जात काही हंगा प्रभुपादान परपरटान दिला 4 महिने थंय हे गेल्ली म्हण जाल्यार गर्भस्राव म्हणटात काही मागीर 6 महिने थंय गर्भपात म्हणटा काही मागीर प्रसूती म्हणची काही ते पळोवन आपणाले गांवचे प्रितीचे गायेक आनी गोप्यांक पुरा तोंदरी जाता म्हूण पळोवन कृष्णाक खोप येत काही हे शब्द ऐकून तांणी कसं करता ती तांणी पुरा विंगड गाय पुरा गोरू पुरा भितर धांवता काही हे बायल मनशी पुरा कृष्णेती ते सर्वे गोविंदम शरणम ययु. अनेक आमी हांगा कसं पळोवका म्हळ्यार वृंदावनाचे ते व्रजवासी गेले तांगेले ते ब्युटी केन्नाय कश्टी उरतनी कृष्णा कृष्णा म्हण सांगून कृष्णाले धांवचे तशी सांगला पळंगा कृष्णेती ते सर्वे पुरा जणे गोविंदम शरणम ययु. हे कसं आमकां शिकयता आम्ही तशीची कष्ट आयल्यार कृष्णाक आपोवन कृष्णाक अप्रोच करता म्हणून तेन्ना कृष्ण कसं सांगता मा बैष्टेती गिराश्वास्य वृषासरम उपाह्वयत गोपालैः पशुभिर मंद त्रासिते किम असत्तमा. मा बैष्ट म्हणता कृष्ण भिवू नका तुम्ही हामच नव्हे म्हणता कृष्ण तशीची अशी सांगताना ते अरिष्टासुर कसं करता म्हळ्यार तागेले ते दोळे तुकून उज्जुशे तीक्ष्ण दृष्टीन तू कृष्णा पळयता ना कृष्ण कसं करता तागेले ते लागगी एकलो तागेले गोपा फ्रेंड राबून आशिल्लो तागेले खांद्यार अशे हात घालता आनी अशी पळयता आनी सांगता हांव तुका नाश करता म्हूण सांगता. नाश करता म्हणटाना ते अपास लाग घेताना कृष्ण कसं करता अस्ति प्रत्यपोवाह भगवान गजः प्रति गजम यता. कशी अस्ति लोट लढाई करत की तशीची गृहीत्वा शंगयोस्तम वा 18 पदानि सह तका धरतनी मागशी लोकोनो 8 स्टेप मागशी वर्त काही आणि ते वरून उड्डयत काही ते बैल कसं करता वापास सोपविद्दो भगवता पुनरुत्थाय सत्वरः वापास उठून येता
आपतत्स्विन्न सर्वांगो निश्वसन क्रोध मूर्छितः. क्रोध डबल करून घेऊन कृष्णा एकट्या करू येता. कृष्ण कसं करता त्या वेळारी तका आईले तका निष्पीडयामास यथार्द्रमंबरं कृत्वा विषाणेन जगानसो अपतत. सुलभेरी काही ತೊಂದ್ರೆ नतिले ताक धरतनी अर्द्रमंबरम म्हळ्यारी वाल्यांगलशे आम्ही सांगेना तसा मजळजळ हेले म्हणून तशी वाल्यांगल कशी हाका उंबोलची पत्र मारता ती ठाप 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 आणि मारत काही मारनो तक काण उड्डैत काही अस्रग्वमन मूत्र शक्रत समुत्सृजन क्षिपंश्च पादानवस्थिते क्षणः. तशी तका काणू कसं करता तशी उंबळ्याला वरी काण धाडोन तागेले एक शिंग शिंग एक कडत काही आणि तकाची मारत काही मारताना ते दोळे तकून दुवोर येऊन ते अरिष्टासुर तेंकची शरीर त्याग करत काही एदेचे मूत्र करत काही ते आणि शाण घालत काही आणि ते जीव त्याग करत काही ते वेळारी जगाम कृत्रम निर्रेतर दक्षयम पुष्पै किरणतो हरिमीडिरे सुराः. ते वेळारी देवत पुरा कृष्णा वैरी पुष्पवृष्टी करता काही हे ಒಟ್ಟುची 14 श्लोकांतू हे काणी जाता. ये अध्यायांतू अरिष्टासुराक जीष्मरची काणी ಒಟ್ಟುची 14 श्लोक विशेष काय ना इतलेची पुरा श्लोक वादला एक 4 श्लोक सोडला इतले भितर अरिष्टासुराला लिहिली जाता. तदनंतर एवं ककोद्मिनं हत्वा स्तूयमानः स्वजातिभिः विवेश गोष्ठं सबलो गोपीनां नयनोत्सव. हंगा कृष्णाला एक ब्युटी पळयंती कृष्णाक कशी म्हळ्यारी अत्त फुडले श्लोकांत म्हणलं एक शिंग काढले कृष्णानं ताका मारले आणि ताका यमलोका पेटयले म्हणून. आता नेक्स्ट श्लोकांत तुची ते चंदाय पळयंती कृष्णाले तो भगवंत म्हणून डौटस्व आता सीधा तागेले फ्रेंड्सा लोटो सबलो गोपीनां नयनोत्सव. तर गोपींगले नयनोत्सव तो तंगेले नयना केदना उत्सव जावन आशिल आमगेले कृष्ण सीधा कसले जायन तिलवरी वृंदावनाक गोप्यांगे लोटो अपास प्रवेशत काही आणि तेसु एक रास करत काही कृष्ण अपास गोप्यांगे लोटो. एक पंत असलेच एक काणी तुम्ही ऐकून असतो पुरो. एक पंत रुक्मिणीनं कृष्णाक पाय चरडीत असत काही वैकुंठांतू पाय चरडीताना कृष्ण सांगत काही हगूर रुक्मिणी मग दुखता म्हणत काही अपास हगूर चिरडीत काही त्यांना कृष्ण सांगत काही आणि काही हगूर करी म्हणून अपास अशी अशी हगूर करताना आणि काही हगूर करी म्हणत काही. त्या वेळारी रुक्मिणी कसं करता खाली आपणही दुखता दुखता म्हणता बा मिगेल बा म्हणून आणि वैर तुकुन अशी मिगेल हाता सावळी काडका इतल्याची पाय चिरडूच आणि कसं करू जाता म्हणून ती तागेले पाया वैर तुकुन खाली अशी करून ती गेले हाता सावळी अशी करून दाखवून पाय चिरडेल वैर करत काही त्यांना हातला आग जाता म्हणताना रुक्मिणी मना लेखत काही अय्यो खाली आपळे रे हंक दुखता आणि हन्नी में असुरांक जीश मारचे कशी मारताले ती इतली कोमलतो म्हणून म्हणा लेखता. ते अंतर्यामी नव्हतं कृष्ण तो लेखत म्हणान तू काही दाखयते एक पण हाव कशी असुरा जीश मारता म्हणून सांगून तवय म्हणा लेखता. देखून कृष्ण कशी म्हणल्यारी कुसुमादपी कोमल आणि वज्रादपी कठोर. वज्रा काही कठोर तो आणि फुल्ला काही कोमळतो म्हणून ते देखून ती दाखवच कितें ताणे हाका नरसिंहा रूप घेवन कोणाक नाही हिरण्यकश्यपक जीश मारलेले त्यांना देवतपुरा ती कापयतान ती एक पण ती तुक येद्रा पळोवन तागेले कोप उणी जाताले म्हण ती चंद करून थाली पुरा चंद करून श्रृंगार सोनो आरती रंगोली पुरा घालून आरती घेवन येता
तागेले हुंकार ऐकूनची एक पाय दवरलेले सीधा वैकुंठात तो त्यांना कळतं तिका यो कशी अब्बा कितले कठोर आसा म्हण सांगून तशी अंगाय तशीची ते उठ घासेल म्हाका एक श्लोकान तू कृष्णाले ते कशी तान जीश मारले म्हण सांगून आवंगल जल जळानो त्या जेची शिंगान ताक जीश मारले नेक्स्ट टान तू वृंदावना रिगेल कूडले तो गोपी सांगल ಒಟ್ಟು रास करता अत काणीक जाल्ले ये लिहिले आणि आम्ही एक विषय पळया कसं म्हणल्यार ये अरिष्टासुरो कोण जावन आशिल्लो पुरजल्मांतू म्हण पळया पुरजल्मांतू एक ब्राह्मण जावन आशिल्लो खंय तो वरतंतू म्हण सांगून एक ब्राह्मण अरिष्टासुर तो बृहस्पतीले शिष्य जावन आशिल्लो खंय एक पंता तो गुरु लेदूर पायू गुरु कची दीक कोण पाय दीक करून बेस्त त्यांना गुरु पळोवन एक नमने अवमान केलेले वरी क्यार नतील वरी बसता ते पळोवन बृहस्पती ताका शाप दिता बैलावरी बसला आपलं पाय येदूर घालून तू बैल जावचे का फिट्ट बैल जातो म्हणून सांगता तशी ते वरतंतू म्हळ्यार ब्राह्मणान अरिष्टासूर जावचे एकान एकतान आमका इंद्रद्युम्न महाराज कशी अगस्त्य मुनीले येताना उठयनतीले अवमान करून शाप घेवन गजेंद्र जाल्लो त्याची उडगास येता ते देखून आचार्य म्हळ्यार आमी केअरलेस करूनच आचार्य आमगेले वरी मनीस जावन आसतालो आमी लेखूनच आमगेल्या वरी मनीस आमगेल्या वरी शिंकता खांगता आमगेल्या वरी ताप येता चिकी चड नॉलेज आमगेल्या वरी तितलेची म्हण तशी केन्नाय आमी लेखूनच शास्त्रांतूची 11 स्कंदात सांगला आचार्यं मां विजानीया नाव मन्येत कर्हिचित् न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरुः मर्त्य बुद्धी मनीस तो म्हण सांगून अवमान करूनच गुरुक म्हणून आमी हे काणयेन तुलेन आमी मना करून घेवयेत अन्य कसं म्हणल्यार भक्ती विनोद ठाकुरान तांकां भारी आशिल्ली खंय भागवत ट्रान्सलेट करचे जाल्यार आपणे प्राय आपणे सादी जायच नाही 8000 श्लोक म्हळ्यार कितेरी त्यांनी कसं करता म्हळ्यार या दशम स्कंदाचे कृष्णान एक एक असुरा जीश मारलेला पळय ते असुर एक एक अनर्थ ताका संकेत करता ताका सिंबॉलिफाय करता ते म्हण सांगून ते कंची सकड म्हण सांगून तांगेले कृष्ण संहिता म्हण एक बुकांत दिला पूतने फॉल्स गुरु रेप्रेसेंट करता म्हळ्यार ती वेस विंगड करून नरसा रुपार येईल पळय अवसूल रुपारी मागीर शकटासुरो कोण म्हळ्यार आमगेले आमी विधी नियम हे करता पळय रेग्युलेटिव्ह प्रिंसिपल्स ताजे बर्डन आमी बर्डनशे करून काण घेता ती केलो पंत ते खंयची पर्पस कितें आमी ते आचरण करता ती म्हण मना करून घेन तिले यो कोरकान मे म्हण सांगून करता पळय बर्डनशे ते सूचन करता काही शकटासूर आणि तृणावर्तू फॉल्स आर्ग्युमेंट्स मागीर अघासुरो इंटॉलरन्स क्रुएलिटी अशी मस्त एक एक असुर एक एक अनर्थ दाखयता ती ते सकड नाश जावका ते देखून कृष्णान प्रत्येक असुराक नाश करून कडेरी ते उग्रसेना पर्सोनिफिकेशन ऑफ फ्रीडम कई ते फ्रीडम स्वातंत्र्य ते स्वातंत्र्य का कडेरी ते सिंहासनार बेस्कोरोचे कंसाजीश मारन उग्रसेनाक कृष्णान सिंहासनार बेस्कोरोचे तशी प्रत्येक
असुर एक एक अनर्थ रेप्रेसेंट करता हंगा अरिष्टासुर खंयचे अनर्थ दाखयता म्हण आमी आतां पळोवया. भक्ती विनोद ठाकूर सांगता कसं म्हळ्यार जावं तरी एक जीवात्मो एक मनीसू एक अध्यात्म मार्ग रिक्ताना तो एक चांग उद्देशान रिक्ता जाल्यार केलो पंत तो वायट एसोसिएशनान तुकी खंयचे एक वाटेन केलो पंत वायट वाटेन वता ते आमी भारी जागृत करता. आता अरिष्टासूर कसं म्हणल्यार तसले मस्त प्रिन्सिपल्स आसा ते आमगेल भक्ती सेवेक विरोध जावन आसा. ते भक्ती सेवेक विरोध जावन आशिल्लो केलो धर्म हे अरिष्टासूर तांचो विधर्म म्हण आसा. विधर्म म्हळ्यार आता आमी सुरवेरी आमी केलो पंत केलो संस्थापन आसा कशें म्हळ्यार तांणी सांगची कसले दावा दवरून खावी येता आनी वेदांतूय सांगला ते कसले दावा ऑफर केल्यार कसले करी येता म्हूण. तशी तांणी काळीक जीव हत्या करता ती बोक्कडकी कुंकडकी ते काळी एदुर जीश मारनो ते काळील प्रसादू म्हूण सांगून तांणी काण घेता ती. केलो जण शिवरात्री शिवाक ऑफर केला म्हूण सांगून तांणी रुद्रा मॅजिक म्हण एक हे आसा तांणी तशीची रुद्राक ऑफर करता आमी म्हूण सांगून गांजा मागीर पान मागीर पडिपान गांजा हशीश हे सकड शिवा ऑफर केला म्हूण सांगून ते शिवाल प्रसाद म्हूण सांगून अभ्यास करून घेता ती डेली खावचे शिवान सांगलावे की शिव खाता हे सकड गांजा हशीश पुरा ते कसं नमने विधर्म म्हणटा ताका दावाल ना मारी आमी आमगेले जिब्बे स्वाद की आमगेले इंटेन्शन्स उद्देश गुंडोन घेवचे आमगेले कशें म्हळ्यार आमगेले धर्म कशी म्हळ्यार अहिंसे जाल्यार हे धावाले ना मारी विंगड विंगड उपदेवतेले ना मारी आम कुशिशिल्वरी एक रिलीजन कॉन्कॉक्ट करून आमी फॉलो करचे पळयताना हे लायकस या रिलीजन म्हणून दिसता जाल्यार ते विधर्म. विधर्म म्हळ्यार एक टायप ऑफ अरिष्टासूर चिता आमकां केन्ना आमगेले दावाले प्रीती तुकून ते विमुख करतकी ते अरिष्टासूर म्हणून. तशीच आभास धर्म म्हणून आसा. आभास धर्म म्हणून पळयल्यार एक एक धर्मशे भास दिसता ते भास जाता जाल्यार आभास ते पळयताना तांकां एक फाउंडर आसता जाल्यार तांणी कशें सांगची म्हळ्यार हांगा संस्थापकूची देव राधानाथ महाराज सांगता आशिल्ले ती आज आयच्या दिसान तो हे 100 कटल्यान 1000 कटल्यान 1,00,000 कटल्यान लोक हेच फॉलो करता असं इत म्हळ्यार प्रति एकल्याने सांगची कसं म्हळ्यार एक मार्गसच्या बा दावाले कश जाल्यार कडेर म्हणटाना एक मार्ग प्रति एकल्यान तुय देवस हांवें देव तुवें देव कडेर म्हणटाना आमी येदेची खंयची एक डिवायन पॉवर आवयरी कॉन्सन्ट्रेशन केल्यार आमी देव जाता ती कडेर म्हणटाना म्हणून हे आयच्या दिसाक प्रबल जावन आशिल्लो धर्म आभास धर्म म्हणटा ती हक्का मनुष्याकची देव म्हणून लेखचे. तमिळनाडांत पुरा मस्त आसा तमिळनाडांत म्हणून इंडियांत मस्त जण देव म्हणून सांगून भोंवता ती आयजी काय कितले की करले की MGR फोर्ट आसा फिल्म एक्टर खुशबुल फोर्ट आसा मागीर विष्णू सहस्रनाम सकड सांगची बदलाक हे
फिल्म एक्टर्स ना वारी सहस्रनाम सांगचे तांक वर्सा एक वेळा अभिषेक तंगेल बर्थडेक तंगेल सेट ऑफ जनाले हे सकड प्रिटेन्शियस म्हळ्यार आडंबर धर्म दिसचे पळयतना भारी लायक धर्म बाये म्हूण दिसता जाल्यार ते ताजे संस्थापकूची नाक जलाल खाता फॉर रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स फॉलो करना हे सकड प्रिटेन्शियस म्हणतात ती तक्का आभास धर्म म्हणतात ती त्यांनी दावा सृष्टी करतात ती आणि एक कसं म्हळ्यार उपधर्म म्हळ्यार एक ब्रांच बद धर्म नाही ते रुक्का कशी एक शाख आस तशी कोंबस तशी एक उपधर्म म्हळ्यार बद धर्म न्ही एक शाख एक वन एस्पेक्ट ऑफ धर्म आता उदाहरणक अहिंसे आम्ही कोणाकय तोंदरे करूनच आम्ही कोणाकय हिंसी करूनच तेवय एक पार्ट ते जाल्यार ते एज ए होल धर्म न्ही यज्ञ केल्या पुरो बा दान दिल्या पुरो कंचे एक पूरे जातवे दान दी तू चंदमन तू दान दी तेज पावता सकडाकय म्हूण सांगून तेना ते पावना इति म्हळ्यार ते आम्ही विचलित जाता ती कितली कडेन राधेश्याम प्रभू सांगतशिल्ले एक पंतांनी पळयताना एक कडेन एकलो दान के चॅरिटी दितास कसं म्हळ्यार पिवचे बाटली सकडाकय दान के तशी ते उपधर्म दान धर्म योग ज्ञान हे सकड एक एक पार्ट एस्पेक्ट त्या धर्माचे ते देखून आम्ही केतना रुक्का मूळ उद्दा घालका खाली रुक्काचे गेल्लेक मागीर पन्नाक चिगुराक पुरा उद्दा घाल्यार पावना त्या रूख एक ने एक दिसू सुकता यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणापहारांच यतेन्द्रियाणां तथा सर्वार्हणमच्युतेज रुक्काचे मूळ उद्दा घालका ते देखून आम्ही ते भक्ती सेवे म्हळ्यार ते मूल धर्म आमगेले तक्का उद्दा घाल्यार ऑटोमॅटिक आमगेले ते उपधर्मस पळय पुराण म्हणे ते चांग मॉरल्स पूरय कृष्णान 12 अध्याय सांगितले वेरी पूरय गुड क्वालिटीज ऑटोमॅटिकली आमगेले तू सर्वता अनेक कसं म्हळ्यार छलधर्म ही तशीच छलधर्म म्हळ्यार मोस करचे तेवे एक विंगड एक नमने अरिष्टासूर ते छलधर्म म्हळ्यार मिसइंटरप्रिटेशन म्हणतात ती दावान एक सांगचे हा मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मक्का मन दवरंगेंती माम नमस्कुरो मक्क नमस्कार गलयंती मन्मना भव मद्भक्तो मेगेल भक्त जयंती त्यांना ते परपरट बरयतल कसं करतात तो ट्रान्सलेट करतालो कृष्णाक सरेंडर जावचे नाका कृष्णाला भितरचे एक एलिमेंट आसा अनबॉर्न एलिमेंट अज अव्यय जावन एक वस्त आसा ताका सरेंडर जावका म्हणून सांगता तशी ते ताका तसल नमन जणाक भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूरांनी शिला प्रभुपाद तांकां ओपनली रास्कल्स म्हणतशिल्ले कितले टाइम म्हळ्यार हज कितें वार करूक एक बनता भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर कलकत्ता थंय वता थंय वचून कृष्णाक शरीर ना कृष्णाक वैयक्तिक रूप ना तो एक लाईट निर्विकल्प निराकार परिकल्पन तो म्हणून सांगून सांगिल्याक त्यांनी 3 दीस थंय रब्बू सांगिल्याक कोणाले हत्ता तुकल्यान उद्दाताय पीन हत्तिले मागीर चमकून हंगा खंय मायापुरा येवन त्यांनी तांगेले संध्या वंदनपुरा जावन तांगेले जप जावन नावन त्यांनी रंदप करून खेळलेले काणीस कोणाले हत्ता तुकून त्यांनी 3 दीस उद्दा पीन
तितकी नमुना त्यांनी एगेन सशिलंती हे मिस इंटरप्रिटेशन कृष्णाक कितली ताई म्हणल्यार कृष्णानं 12 अध्याय सांगला एत्वक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते कौन अव्यक्त रूपारी मक्का अव्यक्त परिकल्पनेरी मक्का कौन आराधन करत की तो ते भी मामेव कौंतेय तोय मक पावता जलरी वेळ करून पावता कशी क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसा तक्का अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिरवाप्यते तक देहशील देखून तक्का भारी गतिर्दुःखम भारी दुःख तगेल गती आणि क्लेश अधिकतर तगेल ते कष्ट तो डबल पावनो मस्त म्हणते कष्ट पावनो कडेरी तो मक पावता म्हणून दावान सांगेलस ते देखून आणि कसं करतात ती असल जण त्यांनी देवाक साइडाक लोकयतांती कृष्णाक साइडा लोकयतांती आणि त्यांनी सांगता त्यांनी स्पीकर जाऊन मध्यंतू त्यांनी सेंटर पोझिशन घेतांती असल जणान तंगेल क्लास ऐकलरी कोणे दाबाले प्रीती पावनांती आणि उद्धारे जायनांती कृष्णाल वैरी त्यांनी मस्त कृष्णाक त्यांनी आमगेल हृदय आशिल कृष्णाक त्यांनी अटॅक करून त्यांनी जीश मारू पळयत असंती ते देखून भारी जागृत जावका आमगेले श्रीमद भागवतांतू सांगला या भागवत कसले धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः आणि विंगड देव जायव आमका श्रीमद भागवतांतू या कृष्णाल काणी ऐकल नंतर विंगड जायवे धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो हंग परम धर्म आमका मेळतस विंगड शास्त्रांतू सांगिलवरी नाही या महापुराण अंतू आमका धर्म प्रोचित कैतवोत्र तर म्हणल्यारी हंग पुरा धार्मिक चटुवटिके मतलब रिलीजियस ऍक्टिव्हिटीज पूरे रिजेक्ट करता कंप्लीटली रिजेक्टिंग ऑल रिलीजियस ऍक्टिव्हिटीज कंचन मन रिलीजियस ऍक्टिव्हिटीज अंतू आमका मेळता भागवतांतू कंप्लीटली रिजेक्टिंग ऑल रिलीजियस ऍक्टिव्हिटीज that are materially motivative कंचे मोटिवेशन आमका ते जाय हे जाय म्हळ्यार ते धार्मिक कृत्यस पळय ते हंगा बॅन गला आमगेल श्रीमद भागवतांतू हंगा खाली कसले दावाले प्रीती मात्र दावा कसं जाव का चैतन्य महाप्रभुन संगिलस आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचितुपासना व्रजवदो वर्गेण वा कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमार्तो महान् श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्राधरो ना परम विंगड आधार नाक कई ये भागवत एक आधार पुरो खाली अंगा कसले प्रेम पुमार्तो महान अंग प्रेम मुख्य ते गोपी सांग कशी त्यांनी प्रेम केले ते मात्र आमका अंगा मेळ्ळे पुरत असल प्रेम विंगड या श्रीमद भागवतांतू चर्चा विषय ना अंगा म्हणून श्रीमद आणि चैतन्य महाप्रभुले अभिप्रायस ते देखून खाली आमगेले एक धर्म कसं म्हणल्यारी कृष्णाक प्रीती करचे तागेल ते चरणारविंदावेर प्रीती धरचे हेची एका स्कंदांतू आणि शुकमुनीन सांगला त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजन अपक्वोत पतेत दो यदि यत्र क्वा वभद्रम अभूद मुष्यकिं को वार्त आप्तो अभजतां स्वधर्मतः एकलो तगेले स्वधर्म
सोणू कंच स्वधर्म ऐहिक जावन तक उद्योग आउस जावन सुपुरो सून जावन सुपुरो दूबू जावन सुपुरो नाजला भावो आनो अज्जो सकट जावन तगलते स्वधर्म सोणू तो कृष्णाल चरणां बुजारी तगले सगळे प्राण दित मुंजलरी थई ताणे भजन अपक्वत तान भजन करताना अपक्व जावनु अथवा तो पतित जल म्हणले क्या वाड नाही काही तक कृष्णो हात धरतास स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात म्हण सांगला दवान जालरी एक मनीषु दावाक सोणू तगल पूरा ऐहिक उद्योग एक सून जावनशील कर्तव्य ना जलरी एक बापूस जावनशील कर्तव्य एक पूत जावनशील कर्तव्य पूरा ताण केले कोरनु दावाले भक्ती जावनशील ते स्वधर्म तगल ताण करनी मुंजलरी काही प्रयोजन कोण असतका को वार्त आपतो अभजताम स्वधर्मतः भजन करनतिले दावाले जीवनांतू येमिगल ते ड्यूटी कोरकाबा ते ड्यूटी कोरकाबा म्हण सांगून पुराय कोरणी दावाल भजन करणी म्हणजे रे काही प्रयोजन आता वैरपणा म्हणून शास्त्रांत सांगला की तू कशी म्हळ्यार एक उदाहरण आहे आम्ही परीक्षा बरयताना काही जेव्हा आमकां कसले गोत ना म्हणले क्या काही पुणी आमगेले ते नाम की ते पळोवन टीचरा गुर्तस म्हणजे रे वाडना बापा आसचेवो म्हण सांगून ती पर्सनली ती मार्क घालता तशी आमकां कृष्णाल गुर्तसले जाल्यार जीवनांत कसले विंगड विशेष करणी म्हणजे तागेल सेवेकले केले पूर तेच आम्ही सगळे आन्सर गोतस 100 out of 100 आमकां प्रति एक आन्सर सम आमगेले सक्कड आमगेले आन्सर पेपर सक्कड बरोवन जावन आम्ही आमगेले ते आन्सर पेपर वयरी आमगेले तो हॉल टिकेटा नंबर बरयन म्हणजे रे कसा प्रयोजन काय प्रयोजन ना कितले गोत असून ज्ञान असून ते सगळेची 100 लेख पुरे सम करून बरोवनी आमगेले नंबर बरयन म्हणजे रे ते काही प्रयोजन ना तशीची आम्ही धर्म आमगेले ते धावाक प्रीती करचे ते आम्ही पळोवका चैतन्य चरितामृतांतूय तेची सांगला धावान हंगा देव सांगता पळयंती सकल जगत मोरे करे विधि भक्ती वृज भाव पायते नाही शक्ती हे सकल जगत पूरे विधि विधान ಒಂದೋನು ತಕ್ಕೊಂದೋನು ಮಕ್ಕ ಆರಾಧನೆ करतांते दावान सांगचंगा जलरी खाली विधी आणि नियम फॉलो करून मक्का आराधन केलेरी कोणाकय ते वृजवासी अंगेले गोपी सांगेल प्रीती पावचे साथिना तंगेले ते प्रीती मेगेल वैर प्रीती तंका उठेना म्हणून सांगता खाली दवाक आराधन केला विधी नियम प्रकार ना इतक ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रिता ऐश्वर्य शिथिला प्रेमे नाही मोर प्रीत ते जणान म्हाका आराधन करची कशी मेगेले ऐश्वर्य पळोवन तांणी विस्मय जातांती विस्मयानी तांका आदर दिता मेगेल वैरी हो कशी इतलं ऐश्वर्य असतका तो जगताचे यजमानो ताका दिवची मोल दिवका म्हण सांगून ते भावनेरी ऐश्वर्य ज्ञान आम्ही कोण ताका आराधन करताना ते ऐश्वर्य ज्ञानांतू आमगेले प्रीती शिथिल जतके दागेल वैरी ते देखून ते म्हाका तसले पूजो प्रेम नाही मोर प्रीती ते तसले भक्ती म्हाका खुशी जायना such reverence does not attract me म्हणून सांगला दावान तसल प्रीती म्हाका खुशी जायना म्हणून ते देखून आम्ही व्रजवासी कशी कृष्णा मोह करत आशिल्ली तशी मोह करका देवाक कसले भक्ती ताका दिवची सकड कितले सृष्टी करू गतस ताक जाय जाल्यार कसा म्हळ्यार आमगेल ते प्रीती ते देखून अका
चल धर्म तावा कसा म्हणून सांगले आणि परधर्म म्हणून असं परधर्मही तशीची भगवद्गीतेन सांगितलं असं श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावहः म्हणून सांगलं परधर्म भीती येवची नमनाचे इति म्हळ्यारी तेवे एक नमने अरिष्ट असुर काही आम्ही ब्रह्मचारी असत जावन असताना ब्रह्मचारीले धर्म कोरका गृहस्थ जावन असल्यारी गृहस्थाल धर्म कोरका परधर्म अर्जुन होते क्षत्रिय जावन आशिलो क्षत्रियाल धर्म कसले युद्ध कोरका तका कृष्ण सांगता तो आपण काढा वचन भिक्ष मागून विराम घेता म्हणताना कृष्ण सांगता नका अर्जुना तू क्षत्रिय तुगे धर्म कसा म्हळ्यारी युद्ध कोरका अथवा तू मागू गेल्यारी खै जाव तो मागू का हे मेळली म्हणजे भिक्षी मेळली म्हणजे तुगे स्वभाव तू दाखयता तू तांका भिक्षी दिनामे युद्ध करता म्हणून पुरो म्हणून कृष्ण सांगता ते देखून तांतंगल धर्म तांतांनी ते कंचे वर्णाश्रमा वंदून तांगल धर्मस ते कोरका कितले टाइम म्हळ्यारी चैतन्य महाप्रभुन सांगिलस तांगेल अम्मालगी हांव कितले काळ तयसमा तितले काळ तुका हांव पळोवन घेता चंद कोरनो म्हणून जाल्यार तांणी संन्यासी दीक्ष घेतली नंतर त्याने सांगता ती आमगेले रिलेशना मध्ये तू संन्यासी दीक्ष घेतली नंतर रब्बुनज म्हणूस ते देखून हांव हांगा घर सोडून विंगड रपता म्हणताना तिगेले इच्छे अनुसार तू हांगाची जगन्नाथ पुरी तो रपका जगन्नाथ पुरी तो रपल्यारी म्हाका तू लागगी जाता म्हाका तुगेले हे सकड मेळता विवर पुरा ते देखून हांव मनसमाधान राशेत म्हणटा ते प्रकार तो आम्हाका खुशी करची की तरी तशी चलता तशी हे कसं म्हळ्यार आम्ही सुमार नमुने धर्म पळयले चल धर्म परधर्म मागीर आभास धर्म विधर्म हे सकड अरिष्टासुर नमुनवार नमुना अरिष्टासुर राधानाथ महाराज जी सांगता ती कसं म्हळ्यार आम्ही भारी जागृत जावका हे इतर प्रिन्सिपल्स असनमे हे असुर अरिष्टासुराल रूपारी येवन आमगेले भक्ती सेवे भक्ती नाश करू पळयता आमगेल हृदयांत आशिल्ले कृष्णाक नाश करू पळयता ते देखून एक वाट कसं म्हळ्यार कृष्णाले शरण येवचे आणि प्रॉपर एसोसिएशन कृष्णा कृष्णा म्हणून हरिनाम केदनाय तोंडा घेवचे भक्ती विनोद ठाकूर केदनाय सांगता ती तांगेले एक पद्यांत तो गृहांत असो वनांत असो गृहस्थ जावन असो तू संन्यासी जावन असो तू केदनाय सुख असतो का दुःख असो तुगेले तोंडारी केदनाय तोंडान केदनाय हरिनाम काडका इत म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू कहतो वय तशीची केदनाय हरिनाम काडतशिलो सुखी दुखी बोलो नको विसरू नका म्हणून सुखी दुखी बोलो नको वदने हरिनाम करो रे गाय गोरा मधुर स्वरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे हे केदनाय आमगेले तोंडात कोण केदनाय येवका आता मी अरिष्टासुर कोण ते कंचे संकेत करता म्हणून आम्ही पळोवन गेल्ले आता आनी एक ब्युटिफुल पार्ट ऑफ दिस लीला कसं म्हणल्यार अरिष्टासुराले उद्धार जलल ಕೂಡಲೇ कृष्ण गोपी सांगलोटू रासलील करता रासलील कोरनो
थंय तांगेले एक कॉन्वर्सेशन तेकडे उल्लोचे ते विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूरान एक 20 श्लोकांतू भागवत तंगेले प्रभुपादल भागवतांतू दिल्ला त्यांनी भारी चंद कॉन्वर्सेशन ते तेकडे उल्लोचे ये भागवतांतू मूल भागवतांत ना परपरटांतू दिलेले भारी चंद ये वृंदावन वचून राधा कुंड श्याम कुंड म्हणून सकड पळोवन सुपुर्त मी परिक्रम करताना ते काणी संबंध जावन आशिल्ले राधा कुंड कशी उद्भव जाल्ले म्हणून ये लीले मुखांतर आमकां मनावता कसं सांगता म्हळ्यार लील जाल्ले नंतर गोपी पुरा सांगता ती कृष्णाक अरे कृष्णा तू कोणाजीश मारले गायेक गायेजीश मारले तुका तुका गोहत्य पाप आयला ते देखून आनी आम्ही तुका आपणांती तू तीर्थ स्नान कोरून येवका पुराय तीन लोकांची कितले तीर्थ आसता पुरा स्नान कोरून येवका म्हूण सांगता तेन्ना कृष्ण सांगता हा हांव करता जाल्यार हांव पुरा तीर्थाकय आंग आपून हाडटा म्हणटा हा पळया म्हणटाना कृष्ण कसं करता थंयची तागेले पाय्यान तागेले पाय्याचे मागशी भाग आस न्हय तेन्ना थंय अशी करून मस्ती येता तेन्ना ते तीर्थ येता एक 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 तीर्थ येता तीर्थ येताना तांणी पुराय राधेले गे आनी गोपींगले सांगता गोपी सांगता ती खंय आसा आमकां दिसना म्हणटाना पळय ती तुमी तुमगेले इतलेची इंट्रोड्यूस करून गे सोडये ती म्हणटाना तांणी एक कळची हांव भोगवती न्हय म्हणटा आनी ते फोंड काडलेले आसा पळय कृष्णान ताजे भितरी रिक्त मागीर आनी एकले हांव समुद्र हांव गंगे हांव जमुने हांव मागीर ताम्रपर्णी हांव सरस्वती मागीर पुष्कर प्रयाग पूरा तीर्थ पुरा कडेन तुकून ते येवन ते सर्वतांती कृष्ण सांगता पळय पुरा तीर्थांक गायला आनी तीर्थ नायनी म्हणून सांगू नका ती म्हणून ते उदकांत बुड्डून बुडता आनी सांगता कृष्ण आतां गोप्यांक कुशाल करता कुशाल करून सांगता कसं म्हळ्यार आनी तुमी त्या उदकान नायंती इतलें म्हळ्यार तुमी अरिष्टासुराले सायड घेतला नवे आता बैलाक जीश बैल अरिष्ट असुर आशिल्ले वय ते देखून हांव जीश मारलेले तुमी तागेले सायड घेतला नवे ते देखून तुमकांय पाप आस तुमी तांतू नायंती म्हणटाना आमी नायनांती तांतू ते तुगेले पाप पुरे त्या उदकांत आतां धुवन आयला आमी ते उदकान आल्यार आमकांय ते पाप येता ते देखून आमी विंगड एक करतांती तीर्थ करतांती म्हणून सांगता हा करयंती म्हणटा कृष्ण तशी राध कसं करता म्हळ्यार तिगेले ते अरिष्टासुरान पाय अशे केलेले जाग आसता खंय ते मोव आसता खंय ते एक तिगेले कांकण दवरता आनी ते फोंड काडतात आनी पुरा गोपीस पुरा वट्ट करून फोंड करून ओड एक फोंड करता फोंड करताना आतां ताका राधेन केलेले कुंड म्हणून देखून राधा कुंड म्हणून नांव पुढे ताका कांकण दवरून केलेले देखून कंगन कुंड म्हणून सांगता ती म्हणून ताका कृष्ण सांगतात कशी तुमी नाचता ती आनी तू खंय तुकून उद्दा येता म्हूण सांगता तेन्ना राधे सांगता म्हाका लक्ष कटल्यान गोपी मिगेले सख्य आसती आमी पुरा मानस गंगे वचून लक्ष कटल्यान बुडकुळ्यांत भोर आनी तू तीर्थ हाडता आनी नाचता ती म्हणटा तेन्ना कृष्णा कळटा हे जावचे विलावरी न्ही पाप राधत शिरकता म्हणटा आनी कृष्ण त्या तीर्थांक अशी करता अशी करताना ते तीर्थ पुरे मॅनिफेस्ट जाते प्रत्यक्ष जाता ती प्रत्यक्ष जावन तांणी राधेक पांय पुढे सूर करता हे राधा राणी ते साक्षात ब्रह्माक शिवाक लक्ष्मीताय गोतना तुगेल महिमे एक आमकां तुगेल सेवे करूंक आमकां अवकाश दी म्हूण सांगता त्या वेळार कसं तुमकां सेवे जावका म्हणटाना आमी पुराय पोंडांतू आमी रिक्तांती आनी तूं आमगेल्यान तूं नावका म्हूण सांगता
जायत म्हणता ती तिगेल कृपेन तांकां पुरा ते पंडांतू त्यांनी रिगुक्ती परमिशन दिता ते प्रकार पूर तीर्थ हंग तकोन कृष्णालय ते उदका तकोन पूरे हे कुंडांत येता अत्ते मुळां तकोन राधा कुंडा तकोन मुळाक कृष्ण श्याम कुंडाक एक येस द्वारस ते तकोन ताकाडाकड वता ते पळोवन ते गोपीस पुरा नाचता गोपी पुरा नाल्याल वेळारी कृष्ण सांगता राधे तू कितले प्रीतीच की मेगेले तितले प्रीती म्हाका तुगेले कुंड ते देखून कोण हांतो नाचता तांकां खंडितची आमगे मेगेल वैरी प्रीती उद्भव जाता म्हूण सांगता राधे तशी सांगता कसं म्हळ्यार हे कृष्णा तुगेले वैर कितली प्रीती आस की म्हाका तशीच तू केलेले ते कुंडस पळय तेवे म्हाका मस्त प्रितीचे कोण हांतो नाचता की तांकांय तशीची मेगेल कृपे केदनाय आसा म्हूण सांगता ते देखून आमगेल जीवनाचे उद्देशाची दाबाल वैरी प्रीती उटकोरका आम्ही कितली जण आसात काही कसं ते मुक्ती पावल्यान ती हा म्हूण लेखता ती जाल्यार भक्ती सेवेन तू तांकां इंट्रस्ट ना दाबाल सेव करचें तू तांकां इंट्रस्ट ना तसं जण खंडित पडता ती म्हणून सांगला अंतू ब्रह्मरुद्राधिकृत स्तुतीन तू गर्भस्तुती म्हणून सदावाले येण्य रविंदाक्ष विमुक्त मानिनः त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धय आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पदंत्यदो अनादृत युष्मदंग्रया म्हणून सांगला केतना तांकां विमुक्त मानिना तांणी लेखचिके आपण मुक्ती जाल्ल्यान ती म्हणून जाल्यार अविशुद्ध बुद्ध तांगेल बुद्धी अविशुद्ध बुद्ध बुद्धी तांकां भक्ती सेव करची इंट्रस्ट ना तसल जण केदने आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम तत परमपद पावचे पुरो कितले तपस ज्ञान हे पुरा ज्ञान पुरा गळसून जाल्यार तांणी भक्ती सेवी कर जाल्यार एक नाही एक दीस कृष्णा वैर प्रेम उठेन म्हणून जाल्यार एक नाही एक दीस खंडित पडता ती म्हणले की डाऊट ना ते देखून आजिक आमगेले अरिष्टासुर उद्धारा मुखांतर आम्ही मस्त विषय परा कृष्णा लिहिले सांगेल सर आणि ब्रह्मान तिन्ही स्कंदांतू ते एक संच अध्याय 7 अध्याय तो ब्रह्माने सांगला गायन गुणान दशशतानन आदि देवो शेषोऽधुनापि समवस्थ्यति नास्य पारम म्हणून सांगला तुगेले गुण गायन आदिशेषान तगेले 1000 मत्तिगे तक आदिशेषाक प्रति एक मत्ते तो ही दोन जीभ ते जिब्बेन तो एक जिब्बेन तगेले नाम संकीर्तन करतके अनेक जिब्बेन नवे नवेची लील सांगतके ते वेळारी सांगताना ताका लाळ ते तोंडा तुकून पडतके आदिशेषाले ते गिळू भायर सरना तो इत म्हळ्यार तितली रुची दावाल काणी ते कुरूक तो भायर सरना इत म्हळ्यार तितली मिस जाता म्हाका तागेल नाव काडताना ते आस्वादन करची ते रुची मिस जाता म्हळ्यार कितें तरी उश्टिताय गिळना ते पडतके तागेल लाळ लाळ पडता नारद ऋषीन लोमस ऋषी ते आस्वादन करता काही ते तसले आदिशेषाकय नास्य पारम अज्जे लिमिट कितली म्हणून सांगू साधिना काही दावा लिहिले तशी गोत्तशील मठाक कितले मेगेले इंटेलिजन्स आसा की तितले हांव येद्याची म्हाका मना गेलेले तितले हांव तुमकां ते कृष्ण अरिष्टासुर जीश मारले लिहिले तागेल पूर्व वृत्तांत पूर्वजन्म वृत्तांत मागीर ते अरिष्टासुर खंयचेक फ्रॉडुलंट रिलीजन ते कशी आमी नाश करता खंयचे संकेत ते फ्रॉडुलंट रिलीजन आमी खाली प्रॉपर एसोसिएशन आनी सदय दावाल काणी आयकून वाजून कृष्णा कृष्णा म्हणून हरिनाम कोरून दूर करता ते फ्रॉडुलंट रिलीजन म्हणून सांगून हेवे सांगून दिलेले हांगा हांव मेगेले एक सत्संगाक अल्पविराम दिता आनी मुखारी विंगडकांचे क्लास असल्यार आमी वापस विशेष रुपारी चर्चा करूया मेगेले आयचे अरिष्टासुर उद्धार ऐकून कोणी
तांगेले मन अंतू कृष्णा वैरी प्रीति चढला ಮುಂಜಾಲಿ ಮುಂಜಾಲೆ ते मिगेल गुरु महाराजाले आशीर्वाद मिगेल वैरी अथवा कोणाले मन अंतू गोतनातिलाम दुःख जाला ಮುಂಜಾಲೆ कसले मिगेल उत्तरा मुखांतर अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तम ते मिगेल चूक म्हणून लेखून घेत असं मिगेल दोष म्हणून हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. हरे भारी चंद कोण सांगला तुम्ही सांगितल्या का सकणा भक्ती येवकाचीच माताजी तितले बारी चंद कोण सांगला बद्दाची आणि तुम्ही सांगितले हाका तुमको मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही आईल्याक आणि तुम्ही हे सगळं आमकां ज्ञान दिलेल्याक तुमगे मस्त धन्यवाद. प्रणाम तुमका. हरे कृष्ण. तशी माताजीन सांगितलें थोडे समरी रुपार हांव सांगता. म्हाका तितली योग्य ना सांगचे माताजी सांगचे मिगेल हांव चूक जावन आशा पुरो म्हाका क्षम करता. कसं तुम्ही सांगितला तो हांव कसं चूक सांगल्यारी म्हाका क्षम करता. माताजीन स्टार्टिंगारी भागवता कितले महत्व आसा. भागवत नित्य वाचूका भागवताचेर प्रीती कशी करता. भागवत म्हळ्यार भागवत म्हळ्यार कितले नवे नवे स्टोरी आयकून आमी त्या भागवत वाचूचे नित्यक्रम दवरता. हे माताजीन कशी सांगले आमकां कितले चंद करून सांगले आमकां. तशी श्रील प्रभुपादांक कृष्णा बुक्स वाचून नित्य ते वाचूका तांकां आनंद मेळटा आशिल्ले. हें माताजीन आमकां कितले चंद करून तांणी एक सांगिल्ले ह्या पळयल्यार बारी चंद सांगला तांणी. तशींची वृंदावनांत कृष्णान कशी सक्कड म्हळ्यार आनंदा खातीर सक्कड तीर्थस्थान तांणी वृंदावना कशी हाडलें. केदारनाथ बद्रीनाथ कशी वृंदावना हाडलें आनंदा खातीर म्हळ्यार आनंदाची प्रीती कितली हें तांणी वयत तांणी चंद करून सांगलें. तशी मध्यद्वीपारी गौर कथ चलताना ईश्वराक येवका म्हण मस्त आशिल्ले आयकुका म्हण मस्त आशिल्ली पण नंदी येवच्या रेडी नाक तेन्ना तांणी ब्रह्माले वचून तांगेले हंस घेवन कशी तांणी ते कथ आयकुच्या आयली ती ईश्वर ते तांणी म्हळ्यार कथ आयकुच्या कितले आमी आतुर आसता हें तांणी आमकां दाखोवन दिलें. ईश्वर ताई ते कथ आयकुच्या आतुर आसता तशी आमी आसता. आमगेले इंट्रस्ट आसता कथ आयकुच्याक हें तांणी आमकां समजोवन सांगलां. तशींची अरिष्टासुराल तांणी सांगलें की अरिष्टासूर फुडें कसो नाशिल्लो तो एक ब्राह्मण आशिल्लो. बृहस्पती शिष्य आशिल्लो तो. गुरू लेदूर पांय सोन बशिल्ले ते तांकां ताजे निमित्तान ताका शाप दिवन तूं बैला म्हणकी बैसता अशी म्हण सांगून तूं नेक्स्ट जन तुगेलो बैल जाता अशें म्हण सांगून ते बैल जालोलो. आनी त्या अरिष्टासूर ते बैल जावन कृष्णाक कंसान अरिष्टासुराक कृष्णाक मारूक पेटयलेले तेन्ना अरिष्टासुराल त्या बैलांनी येवन त्या गाये भितर भेण कशी तांकां भिवून म्हळ्यार पायांनी म्हळ्यार आवाजांनी कोरून कशी तांकां सकणा भिवून पाप सक्कड तागेलो आवाजारी सक्कडान धांवच्या सूर केलेले. कृष्णान हे अरिष्टासुरा मारून अपास तो रासलील खेळू गेला ते गोपींक कळली. तशींची रुक्मिणीन तागेले पांय दंबीत आसतना तेन्ना लेखलिके म्हळ्यार रुक्मिणीन पांय दंबितना कृष्ण म्हळ्यार म्हाका दुखता हगूर दंबी. तेन्ना हगूर म्हळ्यार मस्त हगूर दंबीत आशिल्ले आनीकय हगूर दंबी आनीकय दुखता म्हणले. तेन्ना रुक्मिणीन लेखलिके हांव इतले हगूर दंबून कृष्णाल पांय दुखता कसलो सुरा मारतलो अशी म्हण लेखलिके रुक्मिणीन पण दाखयता म्हणून निश्ट नरसिंह रुपारी रुक्मिणीक त्या लक्ष्मीक दाखयलें. ह्या माताजीन भारी चंद करून सांगला. तशींची आमगेल मस्त नमने धर्म म्हळ्यार आमी कशी ह्या करता एसोसिएशन कशी चंद करता वायट एसोसिएशन करूनच कशी म्हळ्यार लायक म्हळ्यार देवाल नांव हारी आमी चांग देवाल नांव घेवन चांग रितीर आमी मुखार वचता. त्या निमित्त आमकां चांग एसोसिएशन जावका
चांगले शिक्षण असल्या मात्र हे सकट जाता वाईट शिक्षणार आमगेले हे कसं नाही उद्धार जायना आमगेले हे माताजीन आमकां म्हळ्यार मस्त धर्म म्हळ्यार उपधर्म कडे छल धर्म असले एक उदाहरण दिवन माताजीन आमकां चंद करून सांगला तशींची राधा कुंड लास्ट त्यांनी राधा कुंड कशी केल्लें त्यावेळी विशयान त्यांनी आमकां चंद सांगलें राधा कृष्णाल प्रीती सांगली आणि ही प्रीती सगळ्यां मेळोन हेची माताजी आमगे खातीर दाखोवन दिलें की अशी प्रीती देवाचेर करा ती देव एक ना एक दीस खंडीत राधे कृष्ण म्हणतो रक्का म्हणून म्हळ्यार राधे कृष्णाल कितले तुम्ही वर्णन करता की हे माताजीन आमकां चंदायेर सांगून दिला धन्य माताजी आम्ही तुमगेले आयकून बदल कृष्ण भक्ती आमकां येवमो विनंती करता सगळ्यांक म्हणाले प्रश्न आसा की कोणाले प्रश्न नात वे मुखार सुवेत धन्यवाद माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण आता हरे कृष्ण भक्तीनी गीता आचार्य ही रिसाइट करू येतस भजन म्हणून येतस गिरी पूज्ययाम हे ती बेंगलोरांतल्यान आसा सो ओवर टू यू गीता माताजी माताजी तुम्ही म्यूटार आसाची माईक ऑन करका माईक बंद आसा माताजी तुमगेल माईक तुमगेल माईक ऑफ आसा माताजी माईक हरे कृष्ण ऐकतस वय माताजी हरे कृष्ण ಶ್ರೀಲ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಾದ ವಿರಚಿತ ಗೋಪಾಲ ಚಂಪುದಕುನು ಗಿರಿ ಪೂಜೆಯಂ ಏಕ್ ಭಜನ सांगच्याक प्रयत्न करता गिरी पूजेयं विहितं केन अरचि शक्रपदम् अभयं येन गिरिपूजेयं विहितं केन पूतनिकासा निहता येन गिरिपूजेयं विहितं केन तृणावर्ततनु दलनं येन गिरिपूजेयं विहितं केन यमलार्जुनतरुम् उदकलियेन गिरिपूजेयं विहितं केन वत्सभकासुर हननं येन गिरिपूजेयं
विहितं केन व्योमागासुर मरणं येन गिरिपूजेयं विहितं केन कालियदमनं कलितं येन गिरिपूजेयं विहितं केन करप्रलम्बक शमनं येन गिरिपूजेयं विहितं केन दवयुगमं परिपीतं येन गिरिपूजेयं विहितं केन त्रस्यति कंसा सततं येन गिरिपूजेयं विहितं केन तृणावर्ततनु दलनं येन गिरिपूजेयं विहितं केन यमलार्जुनतरुम् उदकलियेन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गिरिपूजेयं विहितं केन हरे कृष्ण धन्यवाद माताजी. भारी संदर्भ म्हणली तुम्ही. धन्यवाद. हे अवकाश दिलेल्या धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. विश्वानंद प्रभुजी कसं क्वेश्चन निंगूच्या शिरव्या त्यांनी हँड राईज केला. प्रभुजी तुम्ही हरे कृष्णा प्रभुजी हाजी कॉपी मेळकाजा ಮುಂಜಾಲೆರಿ तुम्ही थैसे तुमगेल गांव आशिल नियरेस्ट कडेन काजी फिजिकल कॉपी आसा पीडीएफ आस की म्हण म्हाका गोतना पीडीएफ आस ಮುಂಜಾಲೆರಿ पेटोवचे प्रयत्न करता पीडीएफ ना म्हणजे ते कोटू 20-25 रुपीस आसचे इंडियान तू त्या पुस्तक तुमकां थंय तुकून इजिली मेळटा खंयची गांवांत डिपेंड जावन आसता थंयचे 25 रुपीस रेंज आशिल्ले त्या गांवांतूय मेळटा खंयची गांवांतूय जावता अमेरिका जावो इंडिया जावो यूएई जावो जीसीसी कंट्री जावो यूरोप जावो पूरा कडेन फिजिकल कॉपी इजिली अवेलेबल आसा इस्कॉन टेंपलान तू बिगिनर्स गाइड खंयचे एक भक्ताल कॉन्टॅक्ट आस म्हणजे जाल्यार तांणी कूडले हे बुक तांगेल फर्स्ट हे बुक इजिली अवेलेबल आसा कृष्ण भावनामृतांत. हरे कृष्ण प्रभुजी. अनाउन्समेंट करूयात प्रभुजी. पीडीएफ आस म्हणजे जाल्यार पटयत प्रभुजी इथ म्हळ्यार पीडीएफ म्हाका मेळ्ळी पळयल्यार मेळ्ळी कोणाले पीडीएफ आस म्हणजे जाल्यार शुअर आस म्हणजे जाल्यार पटयत. हरे कृष्ण. अनाउन्समेंट असं एक थोडे अनाउन्समेंट आसा ती. फर्स्ट अनाउन्समेंट म्हळ्यार प्रभुपादाल श्रीला प्रभुपादाले बुक आसा सायन्स ऑफ रेनकार्नेशन बुक्स आर बेसिस सेशन
आमगेर मुरलीधर चरण प्रभुजी आणि सखी चरण माताजी हांनी मंडेक हे सेशन घेता आसत. सखणांत उपस्थित रबका ही विनंती. कडेरी श्रीमद भागवत 29 सॅटर्डेक 7:30 हीच ग्रेस गौरा नटराज प्रभुजी हांनी असुर वृंदावन लिलेंतू तृणावर्त संहार हे त्यांनी आमकां सांगता आसती. ताकाय तुम्ही सगळ्यांनी उपस्थित रावका ही विनंती. कळेरी कोंकणी चेडवां खातीर एनकरेज करचे खातीर 150 चेडवां 12 फेब्रुवारीक सॅटर्डेक सगळ्यांनी भगवद्गीतेचे संपूर्ण भगवद्गीता रेसिटेशन आसा. सक्कट चेडवां तांचो भाग घेवका, उमेदीर घेवका, सगळ्यांनी येवका. सक्कट चेडवान उमेदीर भाग घेवन तांगे ल्हान मानूय तांकां एनकरेज करून तांकां कर रे म्हूण सांगता. तशींची 28 परे फ्रायडेक जानेवारीची लास्ट एकादशी. सो तेदोन संपूर्ण भागवद्गीता रेसिटेशन आसा. तांतोय चेडवान भाग घेवका हे हांव तांकां विनंती करता. तशींची अनेक म्हळ्यार आतां न्यू सिरीज स्टार्ट जाता आसा. श्री श्री शिक्षाष्टकम फेब्रुवारी मंथान. कोणेय ते मिस करू नज. भारी चंद सेशन जावचे आसते. मंडे, वेनसडे एंड फ्रायडे. रजिस्ट्रेशन लिंक सगळ्या ग्रुपार पेटयला. सगळ्यान रजिस्ट्रेशन करका आणि सगळ्यांनी ग्रुपांत सगळ्यान भाग घेवका तांतून ही सगळ्यांक विनंती. तशींची 28 एकादशी सेशन संपूर्ण भागवत गीता रेसिटेशन 6 गंटल्यागी इंडियन टायमारी सुरू जाता. हरे कृष्ण. सगळ्यांनी ह्या सगळ्याक उपस्थित मस्त जण उपस्थित रावका ही सगळ्यांक विनंती मनातल्यान विनंती करता. आता नरसिंह आरती म्हणचो. होय माताजी. जय नरसिम्हा श्री नरसिम्हा, जय जय श्री नरसिम्हा. प्रल्हादेखा जय पद्मा, मुख पद्मा भृंगा. नमस्ते नरसिंहाय, प्रल्हादलाददायिने. हिरण्यकशिपूर्वक्षय, शीलटंकान खालये. इतो नरसिंह परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा. बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंहो, नरसिंहम् आदिशरणं प्रपद्ये. तव कर कमलवरे नखा अद्भुत शृंगम्. दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम्. केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे. जय जगदीश हरे. जय जगदीश हरे. जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव. जय प्रल्हाद महाराज जय प्रल्हाद महाराज जय प्रल्हाद महाराज जय प्रल्हाद महाराज. जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद. जय जय प्रभुपाद. जय नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल. नित्य गौर हरि बोल. हरे कृष्ण. कसने मिगल सुख असल्यारी उल्लोचंतु कसने सुख असल्यारी म्हाका क्षम करता सगळ्यांनी हेंची तुमगेल्या प्रार्थना करता. स्टॉप कशें करचें.
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हर प्रेस जननी देवीदासी माता जी की जय। हिज होलीनेस भक्ति राघव स्वामी महाराज की जय। जय। समवेद भक्त वृंद की जय. मंगलपुरा परमेश्वरी आयचे सेशन हांगा आम्ही अल्पविराम दिताची. हरि बोल.